आमचे देशभक्त, आमच्या फ्रीडम फायटरान आपली स्वतःचे लाईफ दिले, स्वतःची आहुती दिली. कोणाक लागून? आमच्या पूर्वजांक लागून, आमच्या भुरग्यांक सुरक्षीत ठेवपाक लागून हो त्यांच्यानी आपली लायफाची आहुती दिली त्या देशासाठी. आणि ही आहुती आणि त्यांचं प्रेम आणि ही रॅली आज त्यांका लागून आहा. त्यांका ती ही समर्पित केली हा रॅली. कित्याक सगळ्या लोकांक प्रत्येक 15 ऑगस्टाक त्यांच्या बद्दल त्यांची आठवण आमकां येवपाची म्हणून ही रॅली काढलेली आसा. आणि ही आठवण अशी तेवत रावपाची की हे फ्रीडम आमकां इतके सवाय मेळना. त्यांच्या ज्या हजारो लोकांनी आपले लायफ दिला म्हणून आज आम्ही सुरक्षित आणि अशे आरामसे भोंवतात. नाजाल्यार आमकां कष्ट कितके ब्रिटिशांनी दिल्या ते तुमकां खबर आहा. आणि युरोपियन देश सदींच आमच्या बाकीचे कंट्रीक लुटपाकूच येयल्ले आणि ते लुटीत असले. आजूय तेच काम करता ते. कित्याक आज आपणा ट्रम्पान टॅरिफ जे लायला 50% ते इकॉनॉमिकली आमकां सकयल उडोवपाक आणि आमकां इकॉनॉमिकली डावन करून आमकां लुटपाक ते ट्राय करता. सो आमी सगळे एकजूट जावन आतांय आमी फ्रिडमाक स्ट्रगल करपाचें, आमची इकॉनॉमी वाडोवपाक स्ट्रगल करपाक जाय. आणि ह्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगता आमी एकजूट रावया आणि ट्रम्पाक दाखोवन दिवया की आमचो देश केन्नाच फाटी सरपाना. तूं 50 ना 100% टॅरिफ लाय, वी विल नॉट बॅक डावन. थँक्यू व्हेरी मच. आज तुमकां खबर आसा 15 ऑगस्ट लागीं पावलेलो आसा आनी भारतीय जनता पार्टीन जे आज 10 ते 14 तारीख आमकां तिरंगा यात्रा करपाक हो प्रोग्राम दिल्लो. तेजे निमतान आज आमी ही रॅली आयोजीत केल्ली आसा. आनी तुमी पळयल्यार सगळे आमचे जे देशभक्त आसा ते सगळे पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. आज तुमकां खबर आसा सिंदूर जे फाटल्या दिसांत जे जाल्ले आसा ते कशें जाल्ले आसा. आमचो जो प्रायम मिनिस्टर आसा मोदी, जो देश आमचो मुखार व्हरपाक लागून कसो हें केलो आसा. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता हे जे युवा आहा ते मॅक्झिमम युवाच्या मनाक देशभक्ती वाडलेली आसा आणि तीच आमकां आयज पळोवपाक मेळटा. आयज आमी एक एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार कालूच आमी तांकां मिटींग घेवन आनी सांगलें आनी आयज पळयात तुमी इतले संख्येन येयल्ले आसा. हेच आमची देशभक्ती दाखयता. आणि देश सुरक्षीत असल्यार आमी आसतले हे सगळ्यांक कळोवन येयल्ले आसा. आणि हेच आमी नारा घेवन फुडें वतले. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. ऑगस्टाच्या निमतान पहिले तुमकां सगळ्यांक नमस्कार म्हाजो. 15 ऑगस्टाच्या निमतान आमकां भारतीय जनता पार्टीन जसो हर वर्साक आमकां दितात तशें येन्नाय प्रोग्राम आमकां दिल्लो आहा. आनी भारतीय जनता पार्टीची आमची तिरंगा रॅली जी आहा ती युवा मोर्चाक तांकां दिल्ली आहा. आनी ते आमी आयज तुमी पळयतात की हजारांनी लोक आहा जे कुठ्ठाळे मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता प्लस जे देशाचे भक्त जे आहा ते सगळे ह्या रॅलीक हांगा सामील जाल्ले आहा. आनी तशेंच आमकां काल आमी महिला मोर्चा म्हूण तांकांय प्रोग्राम दिल्लो जे पुलीस स्टेशनार वचून आमी रक्षाबंधनाचो प्रोग्राम केलो. तसोच आतां मंडळाकूय प्रोग्राम आहा. हांव मिडिया माध्यमातून सांगपाक सोदता की आमच्या कुठ्ठाळे मतदारसंघात सगळे कार्यकर्त्यांक जावं देशभक्तांक की 13 ते 15 तारीख पर्यंत त्यांनी आपापले घरान ध्वज जो आमचो देशाचो हर घर तिरंगा ते आमी लहरोवपाक जाय. जावं ते घरान आसूं जावं ते शॉपान आसूं. तेंच्या कडेन हांव मिडिया माध्यमातून रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो ध्वज आपापल्या घरान लहरोवपाचो. आनी तशेंच आयची रॅली तुमीच पळयता की लोक संख्या कितली आहा ती. हांव मिडिया माध्यमातून सांगपाक सोदता की सगळ्यांक जे आयज रॅलीक हांगासर आपले टायम आयज काडून येयल्ल्या बद्दल तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा. नॉर्थ ईस्ट में हमारी कल एक हमें सूचना मिली थी कि कल तिरंगा यात्रा निकाली. 8 बजे हमको सूचना मिली और एक छोटी सी सूचना के चलते हम सब इतना लोग इकट्ठा हुए. किसके कारण? इस तिरंगा के कारण. तिरंगा हाथ में आते ही एक जोश जवानों में आ जाता है जो आज हमारे जवानों में जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए सबको देखने को मिला है. तो इसलिए हम कहते हैं तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी शान है. इस तिरंगा के लिए हम जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं. भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.